and support my cut motion. Speaker sir, आज हांव एक उगडास करूं सोदिता कित्याक हे सगळे पोर्टफोलियोज गेल्या त्या वर्सा 7 ऑगस्ट 2024 आमी मांडलेले. आज आमी 5 तारखे मांडटाय आनी आज हांव हे मांडटा आसतना परत एक बार सगळ्यो बायलां आनी गोंयची बायलां उगडास करूं सोदिता. गेल्या त्या वर्सा मारगांव रेप केसीच्या उलयल्लो आनी आज परत सिमिलर एक इन्सिडेंट जाला. स्पीकर सर, आतां रिपोर्ट जाला आज आनी बास्तोरा जो फ्लायओव्हर आहा ताजेर एकली 27 years old एकली बायल शी वॉज अनड्रेस्ड एंड शी वॉज फाउंड आनी हेजेर ताबडतोब एक्शन कितको जाता. स्पीकर सर, गेल्या त्या वर्सा ऑगस्टान तूं अशें जाल्लें आतांय तशें जाता. सो म्हाका दिसता पुलीस जाताय दोतोर म्हणजे पुलीस न्हू ते दोतोर जाताय. स्पीकर सर, तेम जेन्ना असो इन्सिडंट चोयताय ते रोखडे IPHB जाताय ते दोतोर जाताय आनी ते म्हणटाय दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल. मडगांव रेप केसीकूय तशें जाल्लें. स्पीकर सर, ते मुळे दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल. सो जेन्ना एक बायलेचे अत्याचार जाता तेन्ना पुलीस म्हणटा दीज विमन आर मेंटली नॉट वेल. गोंयच्या बायलांक सगळ्यांक सांगत वयता. स्पीकर सर, केन्ना असली गोश्ट जाली जाल्यार चोय अशें करून म्हणटाय ती मेंटली सारकी ना. सो ही परिस्थिती स्पीकर सर ही कंटिन्यू जायता आनी ही बायल जी आज बास्तोरा फ्लायओव्हराचेर जी दिश्टी पडली ते डिक्लेअर्ड अनवेल म्हणून करचे पडे. पुलीस रश टू द IPHB आणि जस्टिस वॉज नॉट गिवन. स्पीकर सर, हे कंटिन्यू जायत आहा. आज हांव जेन्ना होमाचेर उलयता स्पीकर सर, होमाचेर उलयता आसतना गेल्या त्या वर्साकूय हांवें सांगलोलें ड्रग्स आर रिचिंग एवरी स्कूल. आय रिपीट द सेम थिंग. ड्रग्स हॅव कंटिन्यूड टू रीच एवरी स्कूल. इन एवरी विलेजीस ड्रग्स आर रिचिंग आनी हे रिपोर्ट्स दाखयताय. स्पीकर सर, continuously there have been messages, there have been videos, there have been news articles that drugs have reached the school. भुरग्यांक ड्रग्स मेळटाय आनी भायर कॉलेजी भायर ड्रग्स विकतात ते सांपडताय. सो स्पीकर सर, हेजेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. स्पीकर सर, ड्रग्स प्रिव्हेंट करपाक, रेप प्रिव्हेंट करपाक, क्रायम प्रिव्हेंट करपाक गेल्या त्या वर्साचो आतां कितली क्रायम रेट देंवल्या, कितली रेप रेट देंवल्या आनी कितली ड्रग्स रेट देंवल्या. ड्रग्स सांपडोलाय न्हू. स्पीकर सर, गेल्या त्या वर्साकुच्या ह्या वर्सा ड्रग्स चड सांपडोलाय. दॅट डज नॉट मीन ड्रग्स रेट देंवल्या. सांपडोलाय म्हणजे ड्रग्स आनी वाडोताय आनी तुका चड सांपडोत येयलो आय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, दुसरें म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफर्स ऑफ पुलीस. 10 वर्सां मायज जे पुलीस एक डिपार्टमेंट आहाय 5-5 वर्सां आहाय तांकां ट्रान्सफर जालो आहाय ते थिंगा आसता. स्पीकर सर, CMान एक ऑर्डर काडली की तांकां ताबडतोब दे हॅव टू बी रिलीव्ड. हेजेर चौकशी करची. स्पीकर सर, आनी एक राउंड मारचो की तुवें सांगलो ते रिलीव जाले वो रिलीव जाले ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू दी पुलीस आय थिंक स्पीकर सर होमान गॅम्बलिंग म्हणटाय तें आज क्लॅरिटी जाय. स्पीकर सर, हांवें गेले ते पार्टीक म्हणलें तुमकां गॅम्बलिंग हे सरकाराक करूं जाय वो करूं नाका जाल्यार क्लॅरिटी जाय. इफ यू वॉन्ट टू अलाव गॅम्बलिंग देन यू हॅव टू टेल अस क्लियरली. इलिगल गॅम्बलिंग सगळ्या चलता. स्पीकर सर, आनी त्रास आमकां जाता. आमकां त्रास जाता कित्याक भुरगे जेन्ना वयताय थिंगा आवय बापूय बायल्यो घोराब्यांतल्यो ते आमकेन पॉयंट आउट करताय की तूं अलाव करताय म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सीन एज अ आमदार तूं अलाव करता काजिनोज जे धाकटे गोट्यार हेडाय. स्पीकर सर, धाकटे शॉपाचे हेडाय. स्पीकर सर, सो हे इलिगल काजिनोज बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, इफ यू हॅव टू रेग्युलेट देम देन यू कम अप विथ अ रुल्स एंड रेग्युलेटरी बॉडी फॉर काजिनोज. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे होमाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी जेन्ना होमाचे उलयताय स्पीकर सर सगळे उलयलो हांवें आज IRP जे आहाय तांकां मर्जर करपाक जाय गोवा पुलिसा कडेन आनी हे मर्जर केलें जाल्यार स्ट्रेंथूय वाडटलें आनी तांकांय सपोर्ट मेळटलो. स्पीकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, एवरी इयर आमदार आफ्टर आमदार एवरी टर्म सगळे आमदार कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर उलयताय. स्पीकर सर, आतां पंचायती येवपाक लागले. स्पीकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशन बांदून दिवचें, बजेटार घालचें. 2-3 जमीन हांवें आयडेंटिफाय केलो आय. स्पीकर सर, त्यो हुंचे जर एक फायनलायज करची आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक बजेट दिवचें. स्पीकर सर, नेक्स्ट स्पीकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशना आमकां एक गाडी जाय. स्पीकर सर, वी नीड अ व्हेकल because it is becoming very difficult for the Kolwa police to maintain the track over there. Speaker sir, so we need a vehicle. Speaker sir, coming to this, I am going next to the excise department. Speaker sir, speaker sir, पहिली आम्ही फाटल्या दिसांनी एक एक्साइजा जो ट्रक उस पेटलेलो तेजे उलयले. स्पीकर सर, आज हांव सांगो सोदिता स्पीकर सर, इन द हिस्ट्री ऑफ एक्साइज पयली पाटी एक एक्साइज केस सॉर्ट आउट जाल्या. स्पीकर सर, 1 ऑगस्ट 2025 ऑल लोकमत न्यूजपेपर. स्पीकर सर, हेजे जरी चोरी जाल्या. स्पीकर सर, ही 2013 केस. स्पीकर सर, 2013 एक ट्रक सापडलो. स्पीकर सर, रॉ स्पिरिट घेवन ट्रक सापडलो आनी ते ट्रकाक दवरलेलो आनी जो सापडायल्लो तो एक ऑफिसर जावन आहा इन्स्पेक्टर निलेश पाडोळकर. स्पीकर सर,
हांव एक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक हे इन्स्पेक्टरान आज फर्स्ट टाइम इन द एक्सायज हिस्ट्री आज जस्टीस हाडल्या कन्विक्ट जाले स्पीकर ते 5 जाण आहले 5 जाणां मडें एकलो कन्विक्ट जालो एकलो तेगे भाव स्पीकर सर भावागे गाडी आहली पूण तेका कन्विक्ट केलो ना तेका सोडले स्पीकर सर पूण आज कन्विक्शन जालें पूण कन्विक्शन जावन 10-12 वर्सान कन्विक्शन जावन पेनल्टी कितली स्पीकर सर फॉर रॉ इलिगल अल्कोहॉल सांपडोयल्ली आनी कन्विक्शन एंड द पेनल्टी इज ओनली 7,000 रुपीज स्पीकर सर आज जे एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1964 ताजे पॅराग्राफ क्लॉज 30 स्पीकर सर क्लॉज 30 हाचेर तेंगेले हे फायन्स गायलो आहे 7,000 आणि 10 वर्सां हो मनीस जो सांपडलो स्पीकर सर तेन्ना सांपडलो तेन्ना लायसन्स आसो ना स्पीकर सर विथआउट लायसन्स ही वॉज ऑपरेटिंग दिस इलिगल धंदो पूण हे 10 वर्सान तेका आतां कन्विक्ट केला पूण हे 10 वर्सां मध्ये तेका हे सरकारान तेका लायसन्स दिवं स्पीकर सर हे सरकारान लायसन्स दिवं स्पीकर सर आणि हे लायसन्स मुगेलो डिमांड आहा आतां सरकारा कडेन तो आतां कन्विक्ट जाला हांव नांव कोणाची घेयना बट कन्विक्ट जाला जाल्यार तेका हे लायसन्स तुम्ही तेगेले कॅन्सील कोतले ओ करपा नाय हो एक डिमांड आहा तेगे लायसन्स कॅन्सील जावचे आणि तेका परतून रिन्यू करपा दिवपा न्हू बिकॉज ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड स्पीकर सर आणि दुसरो डिमांड आहा you have to congratulate and you have to felicitate the excise inspector Bab Nilesh Padolkar because he has done a very good job. तुम जोरी तोरी हे भुरग्या जोरी तोरी appreciate कोनाय आणि तेक जोरी तोरी तुम एक पुरस्कार दिनाय जाल्यार मुखावेल एक्साइज ऑफिसर असली डेअरिंग करपा नाय स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर I would come to the jails स्पीकर सर. जेलांची हांव जेन्ना उलयता स्पीकर सर गेल्या त्या वर्सा हिंगा आसतना उलयलो की तुमगेले जेलीन फोन दिताय म्हणून आणि वय का म्हणले स्पीकर सर आणि हांवें सांगलोले जेलीन फोन अलाउड आहा आणि प्रूफ देखून कोत म्हणून सांगलोले आज हांव आनी एक घात स्पीकर सर तुमगेले जेलीन कॅन्टीन आहा स्पीकर सर आणि ते कॅन्टीना तूं कितें घेता जाल्यार मनी ऑर्डर करची पडटली स्पीकर सर पूण ते मनी ऑर्डर घेयनाय स्पीकर सर ते जीपे घेताय बिग स्कॅम स्पीकर सर तूं 50 रुपया समज बिस्किटी पाकीट तुवें 200 रुपया जीपे करपा जाय स्पीकर सर तेका आणि जीपे करून तो बिस्किटी पाकीट दित तुका भितर स्पीकर सर हे स्कॅम चलत स्पीकर सर मुकोडे जीपे नंबर आहा स्पीकर सर डिमांडचा रिप्लाय दित तेन्ना म्हाका सांगचे की हे स्कॅम चलना म्हूण चलना जाल्यार हांव जीपे नंबर दित स्पीकर सर आतां हांव जीपे नंबर दिवपाना सो बिग स्कॅम इज गोइंग ऑन स्पीकर सर. लास्ट इयर हांवें जेली उदका लागून सांगलें स्पीकर सर वॉटर इन द जेल इज कंटॅमिनेटेड आय हॅड टोल्ड हाऊ इट इज कंटॅमिनेटेड सीवेज टँक आहा सेप्टिक वॉटर is entering into the drinking water हे चेक कर म्हणले स्पीकर सर चेक कोत म्हणले हे अजून तशेच स्पीकर सर ही परिस्थिती सरकाराची गेल त्या वर्सा सांगलोले सेफ्टिका उदो जेली उदकात ड्रिंकिंग वॉटर वयत म्हणून आनी तिंग कोण उदो पिनाय म्हणून आजी परत तेच सांगता हे सबका विकास म्हणटा तो स्पीकर सर कोणो बरें सगळे गोंयच्या लोकांक ही परिस्थिती कितली आनी स्पीकर सर ब्रदर आहा दोतोर आसता आनी ब्रदर आसता तूं थिंग जरी तर गेलो ते ब्रदर मेळा स्पीकर सर थिंगा वखदून मेळ्ळाय स्पीकर सर सो ही ताबडतोब तुमी चोयची स्पीकर सर. नेक्स्ट हांव येता स्पीकर सर विजिलन्साचेर स्पीकर सर गेल्या त्या वर्साकूय म्हणलें विजिलन्स म्हणलो पेपर टायगर म्हणून आमगेलो तो बिस्तो भिवयता आनी भिवयत कोण स्पीकर सर तुजे असो मनशां आमी भिताय तेंका भिवयत स्पीकर सर पूण आम आनी भिनाय स्पीकर सर आज आमी जाण जावपा सोदताय वॉट हॅज द विजिलन्स डन वेर इज द विजिलन्स अकाउंटेबिलिटी विजिलन्सान गेल्या त्या वर्सातून ह्या वर्सा कितली केसीस तेमी करेक्टली आयडेंटिफाय करून जस्टिस दिल्या कित्याक सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर जे जितले करप्शन जे जितले सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर खूंय पावला स्पीकर सर. स्पीकर सर आय हॅड डिमांडेड विजिलन्स टू टेक अप रेस मागोस भुतानी हे सगळे प्रोजेक्टांचेर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल म्हूण सुमोटोचे हांवें विजिलन्स मागलो स्पीकर सर इन दिस फ्लोर ऑफ द हाऊस खूंय स्पीकर सर गेला तेमी स्पीकर सर कित्याक गेला स्पीकर सर वाय इज द विजिलन्स not acting on sumoto speaker sir. Speaker sir, old Goa illegal bungalow speaker sir. DSLR records have been manipulated speaker sir. Complaint has been filed after 2.5 years, 3 years zali ata speaker sir. The department has done nothing speaker sir. Why is the vigilance not taking action on this speaker sir? Why is the vigilance trying to protect someone speaker sir? This is a serious allegation on the vigilance department. They need to act on this. They need to act on Res Margos. They need to act on the Bhutani project. They need to act on the old Goa illegal bungalow speaker sir. Speaker sir, next now it is speaker sir on PWD speaker sir. PWD होता सुना होय आमगे constituency जायत काम झाले speaker sir. आमगे constituency is the largest, second largest coast. 24% of the coast comes to Benaulim constituency speaker sir. टुरिझम भरपूर आहा स्पीकर सर तेच भाशेन आमी टॅक्सूय जायत बोताय स्पीकर सर जितले टुरिझम चड आहा तितलो टॅक्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो चड येता सो जितलो टॅक्स चड येता स्पीकर सर आमगे रस्तेय ते भाशेन आसपा जाय
आणि ताका लागून स्पीकर सर आमी भरपूर प्रयत्न करता स्पीकर सर रस्त्यार हड्डे पडला स्पीकर आय वॉन्ट टू टेबल दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आय आख्खी फायल हाडल्या स्पीकर सर तुमगे एपाचेर आमी सगळे रस्त्या वयले हड्डे अपलोड केला स्पीकर सर अपलोड केल्या 15 दीस जाले सेकंड टाइम अपलोड केले आता अपलोड केलो पिक्चर हाडले स्पीकर सर हे सगळे हड्डे मुगेले पुरोयन तुम्ही दिवचे स्पीकर सर आय वुड लायक टू प्लीज प्रेझेंट इट स्पीकर सर when it comes to PWD water speakers PWD water सगळे बजेटाचे बरयले सगळे गायले की 10 कोटी भाडाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिक्लेअर केले म्हणून पूण स्पीकर सर 10 कोट्यान तुले 2 कोटी देखून पास जाल्ले स्पीकर सर एवरीथिंग इज विथ वेटिंग फॉर द फायनान्स स्पीकर सर सो प्रोपागंडा होल्ड स्पीकर सर एपाट 100 कोटी दित म्हणले गेलते पार्टीचे 10 कोट्याचे फायल अजून फायनान्स आहे स्पीकर सर एपाट 100 कोटी इज वॉट स्पीकर सर हांव मुट्टे सदां सारकें दाखयताय तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट दिताय मोंटी दोंगर म्हणटा येते आणि विजय मुट्टे चिप्सा पॅकेट ह्योच खबरो त्यो स्पीकर सर फायनली आन्सर इज 0 सो स्पीकर सर PWD वॉटराच्यो मुगेल्यो फायल्यो गेलते पार्टी आहाय त्योच मुगे फायनान्सा पास कराय स्पीकर सर मध्य क्रुजा टायमार ती पायपलायन घायलो स्पीकर सर हेर सगळे गेले टॉयलेटी टायल्स बी घालून गेले सारखे दाखोवपाक पूण हे भितोयल काम आहाय ती सगळी कोण बी आतां काबार जाले स्पीकर सर हे आमकां करूं जाय स्पीकर सर हे म्हाका करून दिवचे स्पीकर सर सिवरेजी जेन्ना उलयता तेन्ना कोलवा पंपिंग स्टेशन ओव्हरफ्लो जावन तेमी आपल्याचे घायनासो दुसऱ्याचे घायल स्पीकर सर अशें कोताय स्पीकर सर जेन्ना आपल्यागे फॉल्ट जाता डिपार्टमेंट आपल्याचे घेयना पूण आज डिपार्टमेंट सिवरेज डिपार्टमेंट लेटर काडटा आनी कोलवा पंचायती धाडटा की जे सिवरेज भायर शेतांत गेलो आहा ते पंप करून तेम करपा जाल्ले दे आर टेलिंग द पंचायत टू डू स्पीकर सर एक कसो रेज स्पीकर सर द डिपार्टमेंट हैज टू फाइंड अ सॉल्यूशन फाइंड अ वे आउट आई हैव बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग अप ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस वर्किंग विथ देम पण त्यांको जायना स्पीकर सर सो दिस sewerage department has to make sure that this contaminated water which is there in the fields has to be taken care has to be that land has to be restored speaker sir sewerage ache 14 manholes आहे speaker sir कोलवा राउंड सर्कल टिल पोलीस स्टेशन या 14 manholes को तुम्हाला आज 3 वर्ष झाली हांव जिकलो तेनोसर manhole माटाय स्पीकर सर अजून कंप्लीट जाल नाही ते वर्साकूय कंप्लीट जावपा हे म्हाका एश्योरन्स आसा स्पीकर सर सो जे जे जाग्यार manhole कंप्लीट जातात ते जाग्यार तार घालून दिवपा जाय नॉट ओनली दोज पॉट होल्स स्पीकर सर कंप्लीट तार घालपा स्पीकर सर आय हॅव स्पोकन टू द MD आय हॅव स्पोकन टू डिपार्टमेंट आमगे होतुमरा महिना फार्म आसात स्पीकर सर फार्मात ते सगळे तुम्ही सगळ्यांनी येवच स्पीकर सर सो ते फार्मात ती एरिया क्लियर जावपा जाय सो दॅट रोड हॅज टू बी तार्ड बिफोर द फार्म द रोड हॅज टू बी तार्ड उरले ते तुमगे मॅनहोल करपा जाय ते तुम कोराय स्पीकर सर व्हेन इट कम्स टू PWD बिल्डिंग स्पीकर सर ऑल द गव्हर्नमेंट स्कूल्स जी आहाय आमगेली तेका रूफ चेंज करपाक ऑलरेडी पास जालो हा टेंडर पास करून रेडी करून दवरला स्पीकर ताबडतोब जेन्ना नोव्हेंबर डिसेंबराक पावस काबार जाता म्हणल्यार ते काम बेगीन कळमें आसता स्पीकर सर सगळ्यांची वर्क ऑर्डर रिलीज जावं स्पीकर सर नाव आय एम कमिंग टू ड्रिंकिंग वॉटर स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर जेन्ना तो डिपार्टमेंट तुम ओपन केला एक सेपरेट पोर्टफोलिओ कसो आता असो जाल्लो स्पीकर सर सिवेज कॉर्पोरेशनाचो जो स्टाफ आहा तांकां तुम्ही 2 महिन्याचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे या जून आणि जुलै 2 महिन्याचे पगार तुम्ही हितून काढलो स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर हितूंतल्यान काढलो स्पीकर सर तांकां हुस्को जालो स्पीकर सर हाव आर दे गोइंग टू वर्क तांकां डेप्युटेशन कोतले ओ कित कोतले दोन भाशा वापरू जाले डेप्युटेशन कोतले जाल्यार मॅक्सिमम 2 इयर्स करूं जाता 2 इयर्स जाल म्हणटकीर तूं खूंय घालतो परतून तांकां हे तेंगेले सुट आउट कर स्पीकर सर दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड और जा मातशें एज जालो हा सो हे म्हाका सुद्दां हे द स्टाफाचो इश्यू तुमी सॉल्व करपा जाय स्पीकर सर देन आय एम कमिंग टू prosecution speaker sir prosecution jenna ulaytana speaker sir insufficient prosecution lacking outside lawyers representing and AG not representing speaker sir ye gelte वर्साकूय सांगलोले हे वर्साकूय सांगलो our AG does not represent Goa state correctly आणि AG जरी तर आम रिप्रेझेंट केले जाल्यार आमगेलो जे आज हे 20 मीटर 25 मीटर जे रस्त्या लागून रिजनल प्लॅना सांगलोले की 20 मीटर 25 मीटर 15 मीटर रस्ता समून तो 15-20 मीटर रस्तो स्पीकर सर आज पासून गव्हर्नमेंटान एक्वायर केला सो एक्वायर केला सो इट इज अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी विच इज देयर आउटसाइड द 3 मीटर्स एक्चुअल रोड 3 मीटर गावान रोड हा करमोड नुंको वयता जाल्यार 3 मीटर रोड हा 15 मीटर रिजनल प्लॅनाचे दाखयला 15 मीटर केले जाल्यार एक आडी इगोज वयता एक आडी इस्कॉल वयता स्पीकर सर आणि आता कोटा ऑर्डर येलो की डिमोलिश करच म्हणून सगळे सायडीन स्पीकर सर सो स्पीकर सर हे एजीन सारखं रिप्रेझेंट केलं ना स्पीकर सर एजी शुड हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा करेक्टली आणि तेन रिप्रेझेंट केलं म्हणून आज कोटा ऑर्डर येयल्या आणि कोर्ट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन रिजनल प्लॅन and the regional plan has got no acquired roads as of today speaker sir. So yeah AGचे allegation as speaker sir he has to make sure that these things go correct speaker sir where the state is concerned justice speaker sir आमका
रिपोर्ट हांव उलयलो स्पीकर सर, गोंयांत जस्टीस टायमार मेळना, जस्टीस डिले जायत आहा. आमगेले रँकिंग इज द लास्ट स्पीकर सर अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. वी आर नॉट गेटिंग जस्टीस एनीवेअर. एंड इफ यू सी द पॅरामिटर्स स्पीकर सर, the justice does not come from the police stations because sir, it is not only in the courts and everything. The justice parameters jala police on je information you pass hai things on justice sark menas because sir, and thing related magi mukai soglo case delay jata because sir, ye tabodtob I think in the this year, this financial year, you all have to come up with the commitment that justice rate has to be improved because sir. Next I am coming to the election office, demand number 6, failure to provide colored rolls because sir. हांव चोयत स्पीकर सर, जायत जाणां आमदारांकडे आमगे शेजारी आमदारांकडे कलर रोल आहे स्पीकर सर, पूण आमकां मागपाक गेलो आमकां कलर रोल ना. हे डिस्क्रिमिनेशन कितको जाता स्पीकर सर. Some constituencies have colored roll and some constituencies do not have a colored roll. Somewhere we have to sort out this matter. Colored roll is the need of the hour. We have to have the election commission make sure that colored rolls are given to everybody speaker sir. Speaker sir, election office jenna ulaytay tenna election cards are not updated and they should be linked with the Aadhaar cards speaker sir. हे जाल ना speaker sir आणि हे सारखे ताबडतोब जावपा जाय. हे fully 100% achieve करपा जावपा जाय speaker sir. तेन्ना जे fake voting आहा, double voting आहा, हे सगळे issues आहेत ते solve जातले speaker sir. Next I would like to talk on the home guards speaker sir. home guards गेल्या पगार आम पयली उलयलय घराकडे आमगेलो जो लेबर येता शेतां काम करपाक आणि तेंक देखून आज पगार 800-900 पावला स्पीकर सर. होम गार्डा 7,500 रुपये पगार जाता स्पीकर सर. म्हयन्याक 7,500. सो दिसा कितू पडटा तेचो स्पीकर सर. हे भुरगे तरी पूण कामां येताय आणि कामां येताय पूण तेंका कांयच येना, एक व्हॅल्यू ना तेंका पगार विसाड कोण म्हाका सांगता तेंका वी हॅव टू रेग्युलरायज दीस बॉय स्पीकर सर. तेंका जॉब सिक्युरिटी दिवपाची गरज आहा. वी हॅव टू रेग्युलरायज देम स्पीकर सर. फायर एंड एमर्जन्सी स्पीकर सर, जे आमगेले फायरमॅन काम करताय दे आर वन ऑफ द बेस्ट. दे आर डुईंग अ गुड जॉब. वी हॅव टू गिव देम ट्रेनिंग. तेंका आनी बुस्टअप करपा जाय, गियर्स दिवपा जाय बिकॉज these are the people who work tirelessly. डिझास्टर जेन्ना पावसा जाता हे सगळे पावताय स्पीकर सर. सगळे आमदारांगे ते फोन घेताय आणि ताबडतोब दे आर एबल टू सॉल्व द इश्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, फायर स्टेशन और डिमांड हांव घालिता एवरी इयर. आता तेज्या मुखार सगळे पंचायतीकूय धाडटा हांव तुमकां हे करपाक स्पीकर सर. सो फायर स्टेशना एक गरज आहा स्पीकर सर आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती फिशरीजा जमीन आहा, टुरिजमा जमीन आहा. दोगोय मिनिस्टर आहा हिंगा स्पीकर सर. तुम जात जाल्यार तितूंतली थोडी जमीन हुंय जाल्यार एक अलॉट करची. आमकां फायर स्टेशना जमीन जाय, फायर स्टेशन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय आणि एक मिनी मल्टीटास्किंग फायर टेंडर जायो थ्रू द गव्हर्नमेंट स्पीकर सर. गव्हर्नमेंटा सेटअपांतल्यान जायो स्पीकर सर. नेक्स्ट इज स्पीकर सर अबाउट द लॉटरीज स्पीकर सर. there is lack of promotion of state lotteries. I think the minister should be making a clear awareness of all the state lotteries that have legally been done speaker sir. Not the gambling part and speaker sir. State lotteries jo hai to जात तितुल्यो promote करपा आणि कितकोन promote करपा जाय त्यो म्हाका सदां सांगपा जाय speaker sir. Because the next one what I am going to finally present is CAG report speaker sir. CAG report फायनान्साचेर सांगत आहा. We have spoken continuously. लोजियन काम कराय स्पीकर सर. म्हाका आसताय स्पीकर सर आय सांगलोले फायनान्स आउटसोर्स कराय म्हणून. सो फायनान्स आउटसोर्स खरें कराय स्पीकर सर. थोड्या म्हयन्या कराय कित्याक तुमकां जर फायनान्स आउटसोर्स केले जाल्यार तुम्ही CAG ऑडिटेडाचे इन पार येतले स्पीकर सर. ना जाल्यार यू विल ऑलवेज हॅव ह्यूज अंडरस्टँडिंग अँड ह्यूज ओव्हर बजेटिंग. आतांय सांगत स्पीकर सर लॉज आहा जाल्यार तुम्ही जात जाल्यार तुमगे रिवाइज एस्टिमेट RE आणि BE जात ती पर्सेंटेज कमी कराय स्पीकर सर. आणि एकटे वर्सा म्हाका स्पेसिफिकली सांगाय की आवर डिफरन्स बिटवीन द BE अँड द RE अँड द एक्चुअल्स जे आहे ते सेम आसपास स्पीकर. लेट अस सी तुमगे BE आसत 100 रुपये, तुमगे मागीर RE आसत 120 रुपये आणि मागीर एक्चुअल फायनली जाता 80 रुपीज स्पीकर सर. कितें सांगो सर हांव बजेट कोट 100 रुपये रिवाइज डिसेंबर म्हयन्यातून दाखोय 120 रुपीज आणि एक्चुअली परस काबा जातना तुम्ही महिला ओनली 80 रुपीज or 70 रुपीज. So 30% underspending speaker. This is a serious allegation which is coming on you all speaker sir. And I think you all have to work on this because this shows that no credibility to Goa state's budget. आमगेले गोंयच बजेटाची credibility हिंगा एक स्टेक जाता speaker sir. So ही credibility जर तरी सांबाळपा जाय then I think we have to make sure that these things are taken care of speaker sir. Speaker sir RDA speaker sir. RDA चे तेन्ना वयता हांव स्पीकर सर. RDA आता मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ सीएमाक वयता स्पीकर सर. आमगेल्यो फायल्यो थिंगा आहाय स्पीकर सर. फायनान्सा लागून उरले आणि फायनान्स मिनिस्टर तूंय सगळेच
सो RDA अंडर आमगे जे कोलवा टिंटो ताजो फायल आता आल्या 3 वर्स जाली स्पीकर फायनान्सा कडेन पैसे नाही पैसे वयताय ते खबर ना म्हाका सो तो टिंट्याची फायल तुम पास कर स्पीकर आणि वारका आमगेली ब्रिज एक मोडपाची पावलो स्पीकर असो वचोन सगळे फोटो मारताय सेल्फी काढाय आणि मुजे घाताय स्पीकर वार्क ब्रिज क्लाम करपा RDA गेले काम हे ब्रिज करपाचे हे ब्रिज करचीच स्पीकर तेच भाशेन RDA स्टाफ स्पीकर शॉर्टा 2 मिनिटं दी आमकां 25 मिनिटं पूण दियाय तुमी 2 मिनिटं RDA स्टाफ शॉर्टा चिन्मय म्हूण एकलो ज्युनियर इंजिनियर स्पीकर तो सगळे करता स्पीकर तेजेरय बर्डन चिन्मयाचेर आणि चिन्मय कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा आणि RDA सांबाळटा आमकां आनी 10 चिन्मय जाय स्पीकर रिक्रूट कराय स्पीकर आणि 10 चिन्मय हाडाय आणि चिन्मय असले 10 मेळ्ळे जाल्यार RDA डिपार्टमेंटा सगळे मुवमेंट फास्ट जातलो स्पीकर निमाण कडेन हांव जे सांगूंक सोदिता इज फायल मुवमेंट ऑफ PWD ऑल दीज WRD and फायलो WRD पूण जायत बरे आसले बट PWD फायल मुवमेंट जो आहा what I understand फाईल एक पार्ट गेल ओके लास्ट फाईल एक पार्ट गेल म्हणटरी एक राउंड सिग्नेचर घेवन जर तर सगळे क्लियर जाता जाल्यार बरें जाता स्पीकर 6 राउंड जाता स्पीकर 6 राउंड्स ऑफ सिग्नेचर्स टिल द टाइम एस्टिमेटेड सॅंक्शन ES जाता ES जावन मागीर परत टेंडर जाता टेंडर जावन परत फायल जाता 6 राउंड PWD जाता स्पीकर सिम्प्लिफाय कराय प्रेसिडेंट देन ओनली इट विल हेल्प अस टू मेक शुअर दॅट आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी थँक यू स्पीकर